धन्यवाद। आमचे हे कार्यकर्त्यांनी, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये फिल्म बनाया है सर। आई सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेट अवर टीम फॉर दिस। आई थिंक प्लीज पुट ऑन द चेयर्स ऑन द डेज। हाँ, आमचे मॅनिफेस्टो कमिटीचे चेअरमॅन पार्सेकर सर, तसेच ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय सदानंद बाब तानावडे हांकां रिक्वेस्ट करता की आयचे आमचे मुखेल सोयरे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजींक तांणी माचेर घेवन येवचे। हांव आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर, आमचे दत्ताबाई खोलकर, निलेश श्रीपाद भाऊ आणि विनयजी तेंडुलकर हांकांय रिक्वेस्ट करता। मॅडम जेनिफर ऑल्सो। आमचे दीपकभाई पावसकर ही माचेर स्थानापन्न जावचे। खऱ्या अर्थात जर पळयत जाल्यार विकासाची गंगा ही भारतीय जनता पक्षान गोंयांक हायली, नाजाल्यार कितलेशेच वर्सांचे आमचे काँग्रेसचे सरकार हांणी फक्त 2 पूल गोंयांक बांदिल्ले। एक जुवारी, तोय बी म्हाका दिसता 12 काय कितें वर्सां लागिल्लीं, आनी ताजे पयलींचो मांडवी तो 2 वेळा पडिल्लो बांदतनाच। म्हाका दिसता हे सगळे करतना आमचे प्रत्येक कार्यकर्त्याचे, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक आमदाराचो भरपूर एफर्ट्स आसा। आयज हांव ह्या क्षणार आमी जे सुंदर अशे व्हिडिओ पळयलो तो गोंयचो सर्वांगीण विकास, म्हणजे गोंयच्या कानाकोपऱ्याचो विकास हो सगळो तातूंत समरायज जालो। आयज आमच्या प्रोग्रामाक आमचे मानेस्त हाजीर आसा। हांव आमचे कार्यकर्ते प्रतिमा होबळे कडेन रिक्वेस्ट करता की तांणी आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक फुलां दिवन स्वागत करचें। हांव सुषमा कडेन मागता की तांणी आमचे बाकीचे सगळे मान्यवरांक गुलाब पुष्प दिवन तांचेंय स्वागत करचें। JP नड्डाजी हे एक सुंदर अशे हिमाचल प्रदेश राज्यांतल्यान येता आनी एक कार्यकर्त्यांतल्यान एक सगळ्यांक जगाच्या व्हडल्या पक्षाचो आयज अध्यक्ष म्हणून आमचे 11 कोटी फॅमिली मेंबराचे ते लीड करता। हांव चड टायम घेना, पूण आमचे भारतीय जनता पक्षान जेन्ना आमी इलेक्शनाक वता तेन्ना जनमानसाचो थोडोसो कानोसो घेवन लोकांक कितें जाय हें आमच्या मॅनिफेस्टोंत घालपा खातीर एक कमिटी तयार केल्या। त्या कमिटीचे अध्यक्ष आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जावन आसा। बाकीचे मेंबर्स म्हणटा तशे आमचे मंत्री निलेश काब्राल, सुभाष बाब शिरोडकर, आमदार निलकंठ हलनकर, आमचे दत्ता खोलकर, गोविंद पर्वतकर सर, आमचे साऊथ गोवा ZPचे अध्यक्ष सुवर्णाताई जांबावलेकर आनी हांव एक ताजो एक वांगडी जावन आसा। ह्या खिणार हांव पार्सेकर सरा कडेन मागता की तांणी कमिटीच्या वतीन सगळ्यांक एड्रेस करचें। नमस्कार। अच्छा दौरा नहीं तसे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डाजी, गोंय राज्याचे तरुण तडफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, आमचे नेते बाब श्रीपाद नाईक, माचे वयले सगळे मानेस्त, मॅनिफेस्टो कमिटीचे म्हजे सगळे वांगडी,
हेर सगळे कार्यकर्ते, पत्रकार भाव आणि मित्रांनो, पक्षाचे 10 वर्सां सरकार गोव्यात असले आणि 10 वर्साच्या काळान 2012 आयिल्लें सरकार आतापर्यंत 2021 पर्यंत 10 वर्सां पूर्ण जावपाक आयल्यान आणि ह्या 10 वर्साच्या काळात कितें उपलब्धी गोंयकारांक आमी दिल्यात ही एक इलेक्शनाच्या निमतान सगळ्यां समोर दवरपाची आमकां संद. दोन 2012 पासून 14 पर्यंत तशें केंद्रा कडल्यान खास मेळ्ळें ह्या सरकाराक किंवा ह्या राज्याक अशें ना, पूण देशांत श्रीमान नरेंद्रजी मोदी हांचे सरकार 2014 येतकीर खऱ्या अर्थान ह्या राज्यांत विविध क्षेत्रांनी गुंतवणूक जावपाक लागली. रस्त्याच्या बाबतींत विचार केल्यार पोळे पर्यंत जो पत्रादेवी पासून पोळे पर्यंतचो रस्तो 136 किलोमीटर लांबीचो रस्तो, एक तर 4 लेन ना जाल्यार 6 लेन, ताचे वयले सगळे ओव्हरब्रिजीस, अंडरब्रिजीस, क्रॉस रोड्स, मागीर ताका असलेले बायपासीस, अन्य बाकीचे सगळेच रस्ते, पूल हांगासरले मांडवी वयलो तिसरो पूल जाका अटल सेतू म्हटला, मागीर जुवारी वयलो आयकॉनिक जुवारी ब्रिज, असे एक ना अनेक कामां इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या कामांनी केंद्रान आणि राज्यान मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. मग गोंय मुक्त झाल्यानंतर पहिली फावट साधारणपणे 25,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जाली. ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा शिवाय, रस्त्याच्या जाळ्या शिवाय हेल्थ आसत, हेल्थात जाल्यार दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां जाली, जीएमसीचो मोठ्या प्रमाणावर विस्तार जालो, जीएमसीत सुपर स्पेशालिटी आयली आणि सुपर स्पेशालिटी 450 कोटीचो ब्लॉकूय जालो. हांव बारीक सारीक गोष्टी सांगपाचो हो वेळ ना, पण प्रत्यक्ष आरोग्य क्षेत्रांत जीएमसी आसात, दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसात, ती बांदून जाली. मागीर पीएचसी, सीएचसी ऑलमोस्ट सगळी कडेन बांदल्यो. ही सगळी किमया ह्या काळांतलीच आसा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हांगा पर्यटनाच्या दृश्टीन एक कचरो ही मोठी चॅलेंज आसली. आमी विक्रमी वेळात 6 वर्साच्या काळात आमी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट बांदपाक सुरू केलो आणि पूर्णय केलो. आणि ताच्या नंतर ताची कॅपॅसिटी वाडयत आज सालिगांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हो एक आदर्श प्लांट हो देशभरात पळयलो वता. आणि ताच्या नंतर आता त्याच धर्तीचेर काकोड्या प्लांट जाता. एक पुणे आमी मेडिकल वेस्टाचो प्लांट करतात. सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटां कितल्याशाच ठिकाणी काम चालू आसा. टुरिझमाच्या सकयल स्वदेश दर्शन सकयल मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टमेंट जेतून केंद्राचो आमकां खूब फायदो जाला. शैक्षणिक क्षेत्रान सरकारच्यो 5 कॉलेजीस बांदून जाल्यो. आज शैक्षणिक क्षेत्रांत हांव वावरता आसतना जेन्ना आमी पळयतात की जी एक सरकारी गोष्टी कडेन पळोवपाचो दृष्टिकोन सादारण दुय्यम आसतालो जनतेचो. बट वेन इट कम्स टू प्रायमरी स्कूल नाव वी ऑप्ट टू सेंड अवर चायल्ड इन
aided institution, private institution. When it comes to high school, it was the same thing. When it came to higher secondary, it was the same thing. But when it came to college, parents opt government colleges rather than private institutions. This has been a change that is seen during the last couple of years. ह्यो सगळ्यो गोष्टी अशो अनेक गोष्टी विविध क्षेत्रांतल्यो घेऊन 10 वर्सांची ही तिजोरी घेऊन 10 वर्सांचे हे प्रगती पुस्तक घेऊन आमकां जनते समोर वचूंक जाय. त्या प्रगती पुस्तकाचे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जे आसा ताचे उक्तावण करपाक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयिल्ले आसात. हो कार्यक्रम जातकीर ताका जोडूनच आमची जी मॅनिफेस्टो कमिटी आसा त्या मॅनिफेस्टो कमिटीन 2-3 फावटी आमच्यो बैठकी जाल्यो आनी तातूंतसून सादारणपणे प्रोग्राम ठरयला तो असो की प्रोग्रेसाचें रिपोर्ट कार्ड जनते समोर दवरप आनी फुडल्या 5 वर्सां खातीर जनतेचीच सुजाव घेवप. म्हणजे जनतेचे सुजाव म्हणजे जनतेच्या समाजातल्या सगळ्या स्तरा वयले म्हणजे कोण तरी शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, इंजिनियर, डॉक्टर आसतलोच, तसोच अनऑर्गनायज्ड आसतलो सेक्टर किंवा अनएम्प्लॉयड यूथ आसतले. ह्या सगळ्यांनी महिलांनी आपले सुझाव भारतीय जनता पक्षाच्या मॅनिफेस्टो खातीर दिवचे जेणे करून तांच्यो मौलिक सूचना ह्यो आमी इनकॉर्पोरेट करू शकतले आमच्या जाहीरनाम्यान आनी जेणे करून फुडल्या 5 वर्षांत आमी ते इम्प्लिमेंट करू शकतले. आमी हें म्हटलां की वी हॅव कम हियर टू स्टे. म्हणजे जशी फाटली 10 वर्सां आमी काम केलां, निवडणुकीक वता आसतना आमचो टार्गेट 5 वर्सांचो जरी आसलो तरी लॉंग टर्म सुझाव सुद्धा आसूं शकतात. फुडल्या 10 वर्सां खातीर, 15 वर्सां खातीर, 20 वर्सां खातीर जे सुझाव सुचतात ते समाजातल्या सगळ्या घटकांनी ह्या सुझाव पेटयेंत घालचे. आमच्यो सुझाव पेटयेची जी गाडयो आसात तेचे आज फ्लॅग ऑफ राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या शुभ हस्ते जातले आणि फुडें सादारणपणे 15 दीस गोंयच्या काना कोपऱ्यांत ठरलेल्या ट्रॅका प्रमाणे ह्यो सुझाव पेटयो भोंवतल्यो गाडयांसून. तेचो टायम टेबल आनी शेड्यूल कशें आसतलें हें आमी कळयतले. आमचे पक्षाचे काही नेते मंडळी समाजातल्या वेगळ्या वेगळ्या घटकांनी म्हणजे घटक म्हणजे समजा महिला घटक आसात किंवा शेतकरी घटक आसात, फिशरमॅन कम्युनिटी आसात, डॉक्टर्स आसात, इंजिनियर्स आसात, आर्किटेक्ट्स आसात, अशा घटकांनी वचून चर्चा करतले आणि तांचे कडले सुझाव हे घेऊन आमी आमच्या फुडल्या ह्या जाहीरनाम्यांत आमची इनकॉर्पोरेट करपाची योजना आसा. बीजेपीचो जरी तो जाहीरनामो आसलो तरी खऱ्या अर्थान गोंयच्या जनतेचो जाहीरनामो करपाची आमची योजना आसा. तुम्ही सगळ्यांनी ताका सहकार्य करचे. फाटली 10 वर्सां मोठ्या प्रमाणात तुमचो आशीर्वाद आणि सहकार्य आमकां मेळ्ळां. तशाच प्रकारे येणाऱ्या काळात ते मेळचे अशी अपेक्षा करता आणि म्हज्या वाणयेक विराम दिता. देव बरें करूं. धन्यवाद पार्सेकर सर. तुम्ही मॅनिफेस्टो कमिटीचो फुल एजेंडा आमच्या सगळ्या मुखार दवरलो. कार्यक्रमाचे फुडें वतना आमचे जे आमी फिल्म पळयल्लें ताजेच एक बुकलेटीन रुपांतर, बुकान रुपांतर आनी तातूंत डिटेल सगळे फॅक्ट्स फिगर्स घालून ते लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी एक अचिवमेंट्स बुक, आमचे रिपोर्ट कार्ड तयार केला. हांव मान्यवरा कडेन मागता आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप ये पुस्तिका का विमोचन करें. म्हज्या पक्षान गोंया खातीर कितें केलां, गोंयकारां खातीर कितें केलां हे सगळे डिटेल्स विथ फॅक्ट्स फिगर्स हे हातून हे बुकान आसा. एक संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड आमच्या मागील जे 10 वर्सांत घडलां, जे भारतीय पक्षान केलां, हे संपूर्ण
विश्लेषण करून ही पुस्तिकेची निर्मिती जाल्या. आमी फक्त गॅरंटी दिना म्हणजे खंय तरी येवन हांगा गॅरंटी दिवप आनी आपल्या राज्यान कांय करप ना. आमी जें कितें म्हणटा जनते कडल्यान जे सजेशन आयल्या ती एक्चुअली ग्राउंड लेवलाचेर इम्प्लिमेंट करून दाखयलां. आमी खंयचेच होल्डिंगां व्हडलीं व्हडलीं लावना. आमचे घोणीचें पॉलिटिक्स करपाची गरज ना आमकां. आमी लोकां खातीर काम करून हें आयज पुस्तक आमी विमोचन केलां. कार्यक्रमाचे फुडें वतना आमचो पक्ष हो सदांच सरकाराच्या फाटीमागे भक्कमपणे उबो आसा. खंयचेय सरकाराची येवजण आसूं स्कीम आसूं ही जनमानसा पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे कार्यकर्ते आमचो पक्ष सदांच कटिबद्ध आसता. हाचे फुडें वतना हांव आमच्या प्रदेशाध्यक्ष बाब सदांचे तांदळा कडेन विनंती करता की ताणें आमकां मार्गदर्शन करचें. धा वर्सां सरकाराचो अचिवमेंटाचें जे आतांच हांगा बूक रिलीज जालें ते आज आमच्या व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे उत्तर गोंयचे खासदार आनी केंद्रांतले आमचे मंत्री श्रीपाद भोव नायक, राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, गोंयचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर, मंत्री दीपक पावसकर, जेनिफर मोन्शारात, निलेश काब्राल, संबोच्या मॅनिफेस्टो कमिटीचे सगळे सभासद दत्ता खोलकर आनी बाकीचे उपस्थित मिडिया आनी हांगा आयिल्ले ह्या कार्यक्रमाक पणजी आनी आसपासच्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव जी आज आमी 10 वर्सांचे अचिवमेंटाच्या बुकाचे रिलीज जालो ह्या संदर्भातले आमचे मॅनिफेस्टो कमिटीचे कन्व्हेनर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हांच्यांनी व्यवस्थितपणे आपल्या भाशणांत प्रास्ताविकांत सांगिल्लें आसा. जशें सिद्धार्थान आतांच म्हटलें की आमी सदोदीत करतात आनी मागीर उलयतात. गेलीं 10 वर्सां 2012 ते 2021 म्हणजे 2012 ते 17 आनी मागीर 17 नंतर आतां पर्यंत आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी गोंयच्या विकासाचें जें प्लॅनिंग केल्लें आसा त्या वेळचें तें फुडें कशें व्हरप हें त्याच्या नंतर मागीर आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आनी आतां आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी फुडें व्हेल्लें आसा. आनी कशा पद्दतीचो विकास केल्लो आसा, कशा पद्दतीचे सोशल स्किमी दिल्ल्यो आसा हाचें पुस्तक रुपान हें सगळें रिलीज केल्लें आसा. आज आमी पळयतात कारण म्हाका याद जाता कारण ज्या ज्या वेळाचेर गोंया भितर खऱ्या अर्थान विकास जे आसा विकास हो खऱ्या अर्थान आमचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकच सुरू जाल्लो आसा. मागीर आमी तो पळयतात इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं शकता, रस्ते आसूं शकता, ब्रिजीस आसूं शकता आनी हाच्या फाटल्यान वेगवेगळ्यो स्किमी आसात. कारण हे सगळें करता आसतना आज 3 गाडयो ज्यो आसात ते हांगाल्यान तेचोय संकल्प रथ हांकांय आज फ्लॅग ऑफ केले गेले वयतले आनी ते करतकच तेंच्या भितर जी सजेशन बॉक्स हांगा जे बॉक्स दवरिल्ले आसा हाच्या भितर त्यो गाडयो सबंद गोंयभर फिरतल्यो आनी लोकां कडच्यान सजेशन घेतले. सरकाराचे जरी एखादो मॅनिफेस्टो आमी जेका म्हणटात आमी जेका लोकांचे सजेशन घेवन तयार केल्लो मॅनिफेस्टो अशा पद्दतीचे कॉन्सेप्ट हो भारतीय जनता पार्टीन दवरिल्लो आसा. आनी म्हाका याद जाता की वेगवेगळ्यो सोशल वेलफेअर स्किमी ज्यो गोंया भितर आयल्यो ज्या वेळाचे 2012च्या दरम्यान सबंद गोंयभर त्या वेळाचे आमचे मुख्यमंत्री जे जावन गेले मनोहरभाई पर्रीकर त्यांच्यानी सुद्धा गांवागांवांत भोंवतकच दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण जी आसा ही सुद्धा अशाच सामान्य मनशा कडच्यान आयिल्ली एक स्कीम आसा. ज्या वेळार गांवांत भोंवताले त्या वेळार त्यांच्या लक्षांत आयलें की जाणटो मनीस जातकच त्या मनशाक सरकारान कितें तरी आदार दिवपाक जाय. कारण सबंद आयुश्यभर यूथ आसता तो भरपूर कश्ट घेता पण जाणटो जातकच ताका घरातली मंडळी पळयना. अशा वेळाचेर एखादी जी नवीन स्कीम जी त्यांच्या तकलेन आयली ती दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण. ज्या वेळाचेर लक्षांत आयलें की चली एखादी जर घरान आसली आसत जर जी लग्न करच्या वेळाचेर तिका बरेचशें टेन्शन हे घरा भितर आवय बापायक येता आनी ताका लागून नवीन एक संकल्पना तयार जाल्ली लाडली लक्ष्मी स्कीम. महिलांक लागून एखादो सपोर्ट दितलो जाल्यार गृह आधार. कारण तांच्यांनी पळयलें की निवडणुकीच्या दरम्यान बरेचशे राजकीय पार्टी आनी राजकीय उमेदवार जे असतात ते लास्ट मिनिट कितें तरी पयशे दिवप महिलांक आनी मतां आपल्या बाजून बळोवन घेवप अशा पद्दतीचो कॉन्सेप्ट आसा तेजेर खंय तरी एंड जावपाक जाय. आनी म्हणून गृह आधार येवजण जो सपोर्ट प्रायस जो आसा हो त्या महिलांक मेळचो हो ताचे भितरलो हेतू आसलो.
आज जसे सिद्धार्थान सांगले की बरेचशो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी नवीन काय दिल्लीच्या आसतल्यो काय वेस्ट बेंगॉलच्यो आसतल्यो हे वेगवेगळे घोषणायो हांगा करतात. प्रत्यक्ष त्यांच्या स्टेटीन तांच्यांनी ते इम्प्लिमेंट केल्लें आसा काय कितें हे व्हडलो प्रश्न आसा. पण भारतीय जनता पार्टी जें कितें उलयता तें करून दाखयता. आनी म्हाका दिसता की बऱ्याचदा आमी पळयतात की ज्यो स्किमी आमच्या सरकारान ज्यो हाडल्यो त्यो खऱ्या अर्थान पॉप्युलर करपाचें काम जें आसा तें कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसा. म्हणजे सुरवातीक दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण जी आसा ही पेन्शन येवजण जरी आसली ओल्ड एज पेन्शन जाल्यार बऱ्याचदा हाच्या पयलीं जे आसताले काँग्रेस सरकारान एखादी पण एखाद्याक कोणाक तरी याद आसतली काय कितें ही स्कीम काँग्रेस सरकारान केल्या म्हणून. पण दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण जी आसा ही सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक सगळ्यांक खबर आसा. कारण ती खऱ्या अर्थान पॉप्युलर करपाचें काम जें आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी केल्लें आसा. आनी आमी सदोदीत मानतात मॅनिफेस्टो जरी आमचो आसलो आमी जरी हें आसत संकल्प पत्र जरी आमचें असलें जाल्यार त्याच्या भितर सजेशन जी आसा ती लोकांनी दिवची. आनी म्हणूनच तर आमी ठरयल्लें आसा की सबंद गोंयभर ह्या अशा पद्दतीचे सगळी कडेन व्हेकल फिरून लोकांचे सजेशन घेवचे. फुडल्या 5 वर्सांक गोंयच्या लोकांक कितें जाय हें लोकांनी सजेशन दिवची. तेंच्यांनी सजेशन दिल्ल्या त्या सजेशनाचे एक कंपेल करतकच एक नवीन मॅनिफेस्टो फुडल्या 5 वर्सांची कशा पद्दतीन सरकार फुडें वचूं शकता अशा पद्दतीचो मॅनिफेस्टो आमी पार्टी म्हणून आमी करपाक सोदतात. आजच्या वेळाचेर हांव गेली 10 वर्सां बऱ्या तरेचो विकास गोंया भितर जाल्लो आसा तेची पुस्तक रुपान सगळ्या समोर आसा. हांव सगळ्या पत्रकारांक विनंती करता तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचें अशी अपेक्षा करता आनी धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. धन्यवाद तानावडेजी. तुम्ही आमकां सांगलें की लाडली लक्ष्मी दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण ही खंय तरी लोकांची गरज ओळखून लोकांचे रिक्वायरमेंट पळोवन केल्ली आशिल्ली आनी तीच आमच्या प्रत्येक सरकारान फुडें व्हेल्या. डबल इंजीन सरकार आमी सदांच म्हणटा की केंद्रान आमचे नरेंद्र मोदीचे सरकार आनी गोंयांक दोतोर प्रमोद सावंताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे एक 2 इंजिनां लावन चल्ले सरकार आसा. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता गोंयचो सर्वांगीण विकास जाता. सेंटर आनी राज्य हातून जर खंयचो तरी ब्रिज आसत दुवा आसत जाल्यार तो आमचो श्रीपाद भाऊ आयज एक पक्षाचो एक खांबो जावन आसा. हांव श्रीपाद भाऊ कडेन मागता की ताणें आमकां संबोधीत करचें. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीन गेल्या 10 वर्सांक जे कितें कार्य करून दाखयलें आसा ताची एक पुस्तिका आज गोंयच्या जनते समोर दवरपाच्या ह्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रसाद नड्डाजी, गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे, माचेर बशिल्ले सगळे पक्षाचे सगळे मान्यवर, समोर बशिल्ले मान्यवर, आमचे पत्रकार बंधू आणि उपस्थित भावन आणि भयणीनो, सगळ्यात पयलीं डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचे टिमीचे हांव अभिनंदन करता की गेली 10 वर्सांचो हो अहवाल जनते समोर दवरपाची एक पद्दती भारतीय जनता पक्षाकच आसा. खंयच्याच सरकारान केन्नाच अशे तरेचे कार्यक्रम आनी लोकां समोर आपले कामकाजाची हे दवरप हे म्हाका दिसता पहिल्यांदाच आमी पळयतात. पण भारतीय जनता पार्टी किंवा ताजो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमदार आसूनी किंवा खासदार आसूनी मंत्री आसूनी दर 5 वर्सांचो रिपोर्ट कदाचित कोण कोण 1 वर्सांनी दवरतात, परंतु दर 5 वर्सांचो रिपोर्ट हे दवरपाचें काम आमचे पक्षाचे सगळे आमदार किंवा खासदार करतात. एक वेगळ्या परिस्थितीन गेली 5 वर्सां गेली. मुनरबाब पर्रीकारान ज्या पद्दतीन काम चलयलें ताजो वारसो बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उत्तम प्रकारे फुडें व्हेलें आणि म्हणूनच हो गोंयचो विकास योग्य पद्दतीन हांगा जावंक पावलो. त्याच बरोबर जे सहकारी मंत्री हांकां सगळ्यांक मेळ्ळे तांणी आपापल्या परीन काम फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आपापल्या मतदारसंघाचो संपूर्ण गोंयाचो विकास करपाक तांचोय मोलाचो वांटो आमी पळयतात. त्याच बरोबर पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांगा सगळ्यांक सदोदीत सहकार्य दिवपी आमचे अध्यक्ष आणि इतर सगळी
पक्षाची टीम हांणी ह्या गोष्टीक खूब सहकार्य केलें आनी म्हणूनच एक संघ विचारान एक संघ कामान अशे तरेचे हे आमी फुडें व्हरूंक शकले ही खूब आनंदाची गोष्ट आसा. येणाऱ्या फुडल्या काळांत जें कितें विकासाच्या बाबतींत जें कितें उरलां, विकास ही चालू प्रक्रिया, तो विकास केन्नाच बंद जायना, सोंपना. नवीन नवीन गोष्टी आमकां तातूंतल्यान करच्यो पडटात. पूण ज्या पद्दतीन गेल्या 10 वर्सांक जो गोंयचो विकास जाल्लो आसा हो कोणूय जरी कंपेर केलो जाल्यार तो विकास उजोच आसतलो अशें म्हणपाक हरकत ना. तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान परत एकदां ही संदी आमकां निश्चितपणे गोंयची जनता, गोंयचे आमचे मतदार भारतीय जनता पक्षाक दितले. हे सगळ्या कामाचो आढावा घेवन निश्चितपणे येणाऱ्या निवडणुकीक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार परत प्रस्थापीत जातले असो पूर्ण विश्वास व्यक्त करता. आणि परत एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्या टिमीचे मनापासून धन्यवाद दिता. देव बरें. देव बरें करूं श्रीपाद भाऊ. दोतोर प्रमोद सावंत हे आमचे एक पाळे सांखळे मतदारसंघातले एक रिमोट पाळे गांवांतल्यान लोकांची दोतोर जावन सेवा करत करत आयज समेस्त गोंयकाराची, गोंय राज्याची सेवा करता. एक कठीण परिस्थितींतल्यानी तांणी ह्या राज्याक एक कॉन्फिडंट आनी एक डिसायसिव्ह सरकार दिला. मागीर ते कोविड महामारी आसूं, नाजाल्यार खंय आयिल्लो पूर आसूं, नाजाल्यार वादळ आसूं, आमचे गोंयकाराचे सदांच बरोबर रावन प्रत्येक गोंयकाराक एक दिलासो दिलो. मोदीजीचे आत्मनिर्भर भारत हे स्वप्न ताणें स्वयंपूर्ण गोवा हाच्या रुपान ते फुडें व्हरता. हांव ह्या क्षणाक आमचे यंग अँड डायनॅमीक दोतोर प्रमोद सावंत आमचे गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांक विनंती करता की ताजे विचार तांणी आमच्या मुखार मांडचे. धा वर्सां सत्याची, सातत्याची, विकासाची आणि फुडली 5 वर्सां समृद्धीची. आमचे रिपोर्ट कार्ड फॉर द पब्लीक ह्या सुवाळ्याक आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी सर, आमच्या पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे, आमचे पार्टीचे नेते केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर, आमचे ह्या मॅनिफेस्टो कमिटीचे अध्यक्ष एक्स चीफ मिनिस्टर पार्सेकर सर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मॅडम, त्याचबरोबर दीपक पावसकर, त्याचबरोबर राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, आमचे पॉवर मिनिस्टर निलेश काब्राल, आमचे मॅनिफेस्टो कमिटीचे बाकीचे सगळे सदस्य, म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावानो. ह्या 10 वर्सां विकासाची, फुडील 5 वर्सां समृद्धीची हितूर कितें आसा हेजेर हांव उलयना. तें पुस्तक तुमच्या हातान मेळ्ळा. फाटल्या डबल इंजिन सरकारची बाब सिद्धार्थान गोश्टी केल्यो तितूर 20,000 कोटी रुपया पयलीच फावटी, म्हणजे 2014 पासून आयज पर्यंत तेज्याय पेक्षा चड म्हणटलो, म्हटल्यार कमी न्ही. गोंय राज्याचें बजेट अंदूचे 21,000 कोटी रुपया, बट ताज्या पेक्षा चड पयशे ताजे आमी गेल्या 10 वर्साक गोंय राज्यांत केंद्रा कडल्यान मदत ह्या वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक म्हणा किंवा ह्युमन डेव्हलपमेंटाक मेळ्ळ्या. ती हांव सातत्यान म्हाज्या भाशणांतल्यान वेगवेगळे कडेन उलयतां, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. आज हांव तेजेर उलोवचो ना. हांव मुद्दामून म्हज्या मिडियाच्या फ्रेंड्सांक कळपाक जाय, जो पब्लीक आयला तांकां कळपाक जाय म्हणून एक वेगळे कडेन तुमकां व्हरता की गोंय राज्यांत केंद्रांतले वेगवेगळे प्रोजेक्ट बिसायड्स दीस इन्व्हेस्टमेंट वीच आर दीस प्रोजेक्ट, ताजेर हांव तुमचें फक्त लक्ष केंद्रीत करता. नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स अँड इन्स्टिट्यूट कदाचित फुडल्या येता त्या मार्च पर्यंत हें कंप्लीट जाता, जें मिरामार हांगासर आसा. गेले 7-8 म्हणजे 5-6 वर्सां जाले प्रोजेक्ट जरी इनकम्प्लीट आसलो, थंयसर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन वॉटर स्पोर्ट्स, म्हणजे इवन दो MBA इन वॉटर स्पोर्ट्स हो प्रोजेक्ट जो आसा आयजूय चालू आसा. बऱ्याच जाणांक गोंयकारांक खबर ना. खूब कमी भुरगे म्हणजे ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन वॉटर एंड स्पोर्ट्स हाज्या रिलेटेड ज्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आसा तेतूर भाग घेतात. बट समेस्त गोंयकारांनी हांगासरूय बी तांकां वांटो घेवपाचो खूब चान्सीस आसा. तो प्रोजेक्ट आमचो पुराय येता त्या मार्च 2022 पर्यंत पुराय जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. ताजी हांवें रिव्ह्यू घेतल्या. आमचे मदीं केंद्रीय मंत्री भाऊ आसतनाय तो प्रोजेक्टाक तांच्यांनी खूब गती दिल्ली. तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचें काम तांच्यांनी केल्लें. दुसरो NIT नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टेक्नॉलॉजी हो NITचो प्रोजेक्ट आमच्या कुंकळे गांवांत ऑलमोस्ट पुराय जावपाक आयल्या. ताचेंय उक्तावण येता त्या ऑगस्ट 2022 पर्यंत आमी पुराय करतले. आमी IITचो प्रोजेक्ट जरी आमी हांकां म्हणजे तांकांय लँड दिवपाचें काम आमचें पुराय जायत आयलां, तेजोय प्रोजेक्ट आपलो फूल फ्लेज बिल्डींग करपाक ते सुरवात करतले.
एम्स इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुष भाऊ आयुष मंत्री असताना हो प्रोजेक्ट पेडणे हांगासर सुरवात जाला. कदाचित फुडल्या 6 म्हयन्या भितर एम्स ऑफ आयुष इन्स्टिट्यूट होय प्रोजेक्ट हांगासर पुराय जातले. दुसरो आयुष ट्रीटमेंट म्हणजे आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, योगा, युनानी, सिद्ध हाजो ट्रीटमेंट सेंटर रायबंदरच्या आमच्या जुन्या हॉस्पिटलात आम्ही ऑलरेडी सुरू केला. कदाचित तो आम्ही जानेवारी पर्यंत तो प्रोजेक्ट हो लोकार्पण करपाक शकतले. ह्याय प्रोजेक्टाच्या मार्फत आमच्या सगळ्या लोकांक इंटिग्रेटेड ट्रीटमेंट मेळची हाज्या खातीर हो प्रोजेक्ट येता त्या जानेवारी पर्यंत आमी लोकांक लोकार्पण करपाचो आसा. नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी जी होम मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत येवपी तिसरी युनिव्हर्सिटी गोंयांत सुरू करपाचो भोवमान म्हाज्या टेन्युअरांत म्हाका मेळ्ळो. फोंड्याच्या आमच्या कुर्टी हांगासर आमी हो प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेटरनरी डिपार्टमेंटाचे गेस्ट हाऊस तांकां लीज बेसिसचेर दिला. 2 लाख स्क्वेअर मिटरची जागा धार बांदोड्या आमी तांकां दिल्या. तांचो फावंडेशनूय स्टोन आमचो होम मिनिस्टर अमितजी शाह हांच्या हस्ते घातलो. तेंय काम आमचें सुरवात जाल्लें आसा. दुसरें इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ अँड आर्बिट्रेशन सेंटर. आर्बिट्रेशन सेंटर आज पर्यंत फक्त सिंगापूर हांगासर आसा. एशियांतलें दुसरें आर्बिट्रेशन सेंटर गोंयांत जाता. ऑलरेडी 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड ही आमी तांकां दिली. आनी इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ विथ द 20% रिजर्वेशन सीट फॉर द गोवन स्टुडंट कंपल्सरी हाजें फुडल्या वर्साच्यान तेजी बिल्डींग जावपाक जरी 5 वर्सां लागली. फुडल्या जुनाकच्यान तेजी एडमिशन सुरवात जाता विथ द 20% रिजर्वेशन फॉर द गोवन स्टुडंट. तिसरें हांव मुद्दामून MPTच्या अंतर्गत वेरियस टुरिस्टीक डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट मार्मागोवा पोर्ट ट्रस्ट हाच्या अंतर्गत आतां पर्यंत फक्त आमकां कोल आनी हाज्याच खातीर ब्लेम करताले. बट थंयच्यान रो फेरी आसतली किंवा बाकीचे प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात हे एप्रूव्ह केल्या. ताजोय प्रोजेक्ट DPR आनी हे ते रेडी जाल्ले आसा. तेंय काम आमचें फुडें गेल्लें आसा. थर्ड थिंग गोवा शिपयार्डाक पयलेच फावटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात ह्यूज बजेट दिला आनी ताच्या अंतर्गत म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत थंयसर शिप बिल्डींग करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात गोंयची मॅन पॉवर घेवपाक सुरवात जाला. अपग्रेडेशन थंयसर आनीकूय मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्ली आसा. ताच्या अंतर्गत येवपी फर्स्ट मरीन क्लस्टर प्रोजेक्ट वीच इज प्राऊड फॉर द गोवन. पयलोच देशांतलो मरीन क्लस्टर प्रोजेक्ट हो गोंयांत सुरवात जालो. वेर्णा हांगासर 14,000 स्क्वेअर मिटर आमी तांकां लँडूय दिली. तो प्रोजेक्ट सुरवातूय जाला. शिपींग इंडस्ट्रीक मरीन इंडस्ट्रीक बूस्ट दिवपा खातीर गोंयांतले आनी भायले 16 इंडस्ट्रियलिस्ट एकी कडेन येवन हो तेंच्यांनी पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीच्या सकयल होय प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केल्लो आसा. हांव इन्स्टिट्यूट ICAR आमी ओल्ड गोवा हांगासर आशिल्ल्या इन्स्टिट्यूटाक पयलेच फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात बूस्ट दिवन गोंयची इंटिग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी आमी म्हणटा की एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी वेटरनरी आसतलें आनी फिशीकल्चर आसतलें. इंटिग्रेटेड टायपची पॉलिसी तांच्यांनी आमकां दिली आनी त्या नुसार वेवस्थीत रित्या आमी आमचो एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट करप हें ऑलरेडी सुरवात केलां. निश्चितच म्हाका खात्री आसा ताच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे सुरू करपाक शकतले. ट्रायबल रिसर्च सेंटर 21 वर्सां आमच्या कडेन ट्रायबल पॉप्युलेशन 12% आसा. आमी हें करतले सांगताले पण आमी पयले फावटी ट्रायबल रिसर्च सेंटर एप्रूव्ह करून हाडले. सांगे गांवांत आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर आमकां ऑलरेडी एप्रुवल रेटल मेळ्ळें आनी तेजे सांगे गांवांत आमी तें सुरूय करता. ट्रायबल म्युजियम आमी फर्मागुडी हांगासर टुरिजम डेव्हलपमेंटाची जागाय तांकां दिल्या आनी ट्रायबलाचो म्युजियमूय आमी सुरवात करता. इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर आमी सांखळेंतल्या रवींद्र भवनात सुरवात केली. जो गोंयचो आनी भारताचो कल्चर्स वेगवेगळ्या स्टेटींनी कशा पद्दतीन प्रमोट करप हाज्या खातीर हाजें सेंटर जें आसा सांखळेंतल्या रवींद्र भवनात ऑलरेडी सुरवात जालें. हांवें हें फक्त केंद्र सरकार इंडिपेंडंटली करीत आसलेल्या प्रोजेक्टांचेरूच हांव उलयलां. 500 ऑर्गेनीक क्लस्टर ऑलरेडी आमच्या राज्यांत आमी फॉर्म केले आनी त्या 500 क्लस्टराच्या अंतर्गत एग्रीकल्चराचे ऑर्गेनीक क्लस्टराचें काम हें खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जालां. ताच्या अंतर्गतूच येवपी आमी KVK कृषी विज्ञान केंद्र नवीन अंदूय एक साऊथ गोंयांत सुरवात केलें जें ICARच्या अंतर्गत एक आशिल्लें बट नवीन कृषी विज्ञान केंद्र हें आमी सुरवात केल्लें आसा. आमकां 100 बसीस ऑन इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन
गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान पूर्णता मेळ्ळ्यो ताचोय बी आमी लेटर जे आसा म्हणजे पयलीं फक्त आमकां 30 बसीस मेळ्ळ्यो आतां 100 बसीस मेळ्ळ्या ताची वर्क ऑर्डर ऑलरेडी आमी इश्यू केल्या त्योय मेळटल्यो आमकां हेल्था खातीर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल त्याच बरोबर कॅन्सर रिसर्च हॉस्पिटल हाज्याय खातीर फंडींग गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जाला ताजेंय सँक्शन लेटर जें आसा हें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां मेळ्ळेलें आसा आमकां 300 crores ऑफ रुपीज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ गोवा 860 गोंयच्या 60व्या कित्याक 100 कोटी तेन्ना मेळ्ळेले तेन्ना व्हडलो धोल वाजोवन सांगताले हे फावटी आमकां 300 कोटी रुपया मेळ्ळे तितूंतले आमी स्टेटीची डेव्हलपमेंट करता आसतना पंचायत लेवलाचेरय सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक 150 कोटी मेळ्ळे 150 कोटीची आमकां रोखडेच उरलेलो सेकंड इन्स्टॉलमेंट मेळटलो पण ते गोवा 860 हाच्या अंतर्गत दिले कन्व्हेन्शन सेंटर एट पाटो टुरिझम डेव्हलपमेंटाच्या वतीन नवीन कन्व्हेन्शन सेंटर पाट्यार ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन चालू जाला म्हणजे कला अकादमीच्या उपरांत पणजेंतलें जर वन ऑफ द एसी थिएटर आनी कन्व्हेन्शन सेंटर 1,500 लोकांचें बऱ्यांतलें बरें फुडल्या वर्सभराच्या भितर पाट्यार प्रायम लोकेशनाचेर आमी कन्व्हेन्शन सेंटर फॉर द बिझनेस सेंटर म्हणून डेव्हलप करता पणजेंतली सिटी इन फ्युचर फॉर द बिझनेस डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणून डेव्हलप जाता आसतना पणजेकारांक आनी गोंयकारांक ही अभिमानाची गजाल आसा ती बी जातली सेकंड आमी स्वता अंडर द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हाच्या अंतर्गत कन्व्हेन्शन सेंटर दोनापावला म्हणजे जवळपास 750 कोटीचो प्रोजेक्ट हाची वर्क ऑर्डर जी आसा ही पुराय करपाच्या मार्गाचेर आसा निश्चितच रित्या त्या खातीर हांव गोंय सरकारात कितें केलां हाजेर हांव कितलेशेच फावटी उलयलां तेजेर हांव उलयना गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या गोंय सरकारचो वांटो सोडून इतर प्रोजेक्ट जे हांगासर चालू आशिल्ले तेजेरूच हांव उलयलां हाज्या व्यतिरिक्त आमचे अजूनही प्रोजेक्ट इन पायपलायन आसा फॉर एग्जाम्पल द मेडिकल डिवायस पार्क अशें आमी म्हाका दिसता आतां पर्यंत म्हाज्या 2.5 वर्साच्या टेन्युअरात आनी 8 ते 10 प्रोजेक्ट आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडल्या ज्याची सँक्शन येवंक ना तेजेर हांव उलयना प्राउडली सांगता द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स हेच्या बद्दल द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज सर्टिफायड 96% युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान करपाक शकले ह्या म्हाज्या टेन्युअरान हो म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल म्हणजे हे सगळो विकास आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना बरेच जाण आमचेर गुळयो मारता तुमी खंयच्या खंय डेव्हलपमेंट करपाक लागल्या हांव सांगपाक सोदतां इट इज सर्टिफायड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आमी 7 नंबरा वयल्यान आमी 3 नंबराचेर पावल्ले आसा तेंय बी गोंयकारा खातीर खूब मोठी अभिमानाची गजाल आसा त्या खातीर हांव आयच्या सुवाळ्याक परत एकदां आमच्या मदीं आमचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रावले आनी हो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टीचेंच सरकार जें आसा आपल्या 5 वर्सांक आपल्या 10 वर्सांक कितें केलां ताजो रिपोर्ट लोकांच्या घरा कडेन दिता आमी फक्त आश्वासनां दिना जाल्यार आमी केल्ल्या कामाचो रिपोर्टूय दिता आनी फुडलीं कामां आमी कितें करपाची ही लोकांक विश्वासान घेवन करपाची आमची तयारी आसा गोंयचो विकास समृद्धीच्या वाटेन व्हरता आसतना गोंयकारांची साथ भारतीय जनता पार्टीक लाभतली माननीय मोदीजीक लाभतली इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता देव बरें करूं धन्यवाद दोतोर प्रमोद सावंत इनफॅक्ट दोतोरान जी वळेरी वाचली म्हाका दिसता खुबशे प्रकल्प म्हाकाय खबर नाशिल्ले पूण एक प्रचंड अशें काम गेले 10 वर्सांक आनी ताचे पयलींचे 5 वर्सांक अशें भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यावधीन जालां कार्यालयाच्या कार्यक्रमाचे फुडें वतना सर वी हॅव बीन adopting all the methods to obtain people's suggestions to prepare this manifesto. We are doing crowdsourcing through our website suggestions. We are doing missed call alerts so that people can respond on the telephone. We are doing WhatsApp messaging. We are doing Sankalp Rath and apart from that stakeholder meetings. हांव माननीय नॅशनल प्रेसिडेंटाकडे मागता की ताणें आमची वेबसायटीचे जे संकल्पपत्र आयडियाज आसा ते आमचो कंप्युटर माउस क्लिक करून ताजें उक्तावण करचें एक सुटसुटीत आमी ही वेबसायट केल्या आमचो नागराज प्रभू बोरकर हाणें ही वेबसायट घरोवन हाडल्या एक नांव मागीर मोबायल नंबर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एज ग्रुप आनी आपलें सजेशन दिवप आनी ज्या कोणाक एनोनिमस सजेशन दिवपाक जाय आपलें नांवूय नाका कांय नाका तांकां पसून ह्या वेबसायटीचेर वचून सजेशन दिवपाची मुभा आसा एक प्रत्येक सेक्शन ऑफ द सोसायटी आमी वचचे असो हे एक प्रयत्न आसा इनफॅक्ट आमी एक नवो एक मिस्ड कॉल कन्सेप्टूय आमी चालू केला म्हणजे 8882142142 और सुटसुटीत असो नंबर जर तुम्ही जर डायल करत आतापासून जर डायल करत जाल्यार तुम्ही एक मिस्ड कॉल तुमचो वतलो
आनी रोखडेच तुमकां दुसरे खिणाक तुमकां कॉल येतलो जातून तुमकां एक माननीय पंतप्रधान मोदीजीचो एक मेसेज आसतलो आनी ताच्या नंतर आपलें जर कितें जर सजेशन आसत जाल्यार तें रिकॉर्ड करपाची मुभा आसतली. गोवा को तेज विकास के जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ाया उसको प्रमोद जी की टीम पूरी ईमानदारी से नई बुलंदियां दे रही. नमस्कार. वाटोग हे उदरगतीच्या वाटेर वचपी ह्या उत्सवात जो घडोवन हाडटा डबल इंजिन बीजेपी सरकार. संकल्पाकडल्यान समृद्धीकडे वचपी ह्या वाटचालीन संकल्प पत्र घडोवपा खातीर तुज्यो मोलादीक सुचोवण्यो दी. रिकॉर्ड कर तुजी सजेशन हो बीट वाजले उपरांत आनी सबमिट करपा खातीर 1 नंबर दाब. बीप येतकीर तुम्ही सजेशनय आपले रिकॉर्ड करपाक शकता. म्हणून आमी सगळे प्रकारचे आमी मेथड्स आमी एडॉप्ट केल्या. आमकां गोंयकारांची सजेशनां जाय, आमचे फुडले पिळगे खातीर आमी कितें काम करपाक शकता, आमी एक बरें कार्य करून तांचे खातीर कितें करपाक शकता, आमच्या युथा खातीर कितें करपाक शकता, हें म्हाका दिसता ह्या मॅनिफेस्टोंतल्यान भायर येतलें. फुडें वतना आमी सगळे जाण आतुरतेन वाट पळयता ते आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजीचे विचारांक. नड्डाजी हे कार्यकर्त्यांतल्यान आमचे मदीं आयज सगळ्यांक व्हडल्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाल्ले आसा. हांव तांचे कडेन मागतां की ताणें आपले हांगा मोलादीक विचार दवरचे. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे गोवा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सदानंद तानवाड़े जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीपाद नायक जी, विनय तेंदुलकर जी, हमारे वरिष्ठ साथी लक्ष्मीकांत पार्सेकर जी जो कन्वीनर हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, श्री बाबू असगांवकर जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मैडम जेनिफर जी जो मिनिस्टर हैं गोवा में, दीपक पावरसरकर जी, हमारे नीलेश कबराल जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी सज्जन वृंद, गोवा के सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में जहां हमने अभी आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड को लॉन्च किया, रिपोर्ट कार्ड की पुस्तिका आपके सामने रखी और इसके बाद एक फ्लैग ऑफ का भी कार्यक्रम है. उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा. तो इसको हम करने के इस कार्यक्रम के निमित्त और डिजिटली भी हम अपने सजेशंस को दे सकें, ये कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आपका अभिनंदन और स्वागत. हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें बहुत तफसील से रखी हैं और मुझे नहीं लगता कि उसको सिर्फ रिपीट करने की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने सारी बातों को आपके सामने रखा है. लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है वो प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जो वर्किंग कल्चर का चेंज आ रहा है, ये वर्किंग कल्चर का चेंज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया है. इस बात को हमको समझना चाहिए. और मैं ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए या कोई शब्दों का बोलने के लिए या भाषण देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ. बिफोर 2014 अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति की संस्कृति क्या थी. यू रिमेंबर, संस्कृति थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको आप अच्छी अच्छी बातें कहो, समाज में कुछ ऐसे विषयों को उठा दो जिसके कारण कोई समाज में कुछ स्पर्धा पैदा हो जाए और उसके प्रति आग्रह इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, एक मुश्त आपको वोट मिल जाए, वोट बैंक की राजनीति करो, किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आवाज उठा करके उसके चैंपियन बनने की कोशिश करो और जब येन केन प्रकारेण वोट मिल जाए तो फिर अपने परिवार का भला करो.
अपना भला करो, अपना घर भरो और करप्शन की प्रकाष्ठा पर पहुंचाओ और अगले चुनाव की तैयारी पर जुट जाओ. This was the culture, political culture. I am speaking with full responsibility. This was the culture. मोदी जी के आने के बाद लोगों के हित में बात करो, लोगों के हित की चर्चा करो, चिंता करो. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारे जो पहली सरकारों ने काम किया वह मेवा खाने का काम किया, सेवा करने का काम तो अटल जी और मोदी जी ने किया. इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान देना. आप देखिए, करप्शन की बात कीजिए. वेयर कंट्री हैड लैंडेड, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द करप्ट नेशंस. करप्शन में हमारी गिनती होती थी. हम पिछलग्गू देश बन गए थे. वहां से बढ़ते बढ़ते हमने यहां तक का स्थान लिया और मोदी जी ने आज देश को, मतलब ऑन वर्ल्ड्स इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, व्हाट मोदी स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स. दिस इज द सिचुएशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. अभी ग्लासगो का कन्वेंशन हुआ, क्लाइमेट चेंज का विषय आया, बाकी सारे विषय आए. यूएनओ में, यूएनओ के मंच पर जाकर के यूएनओ की रेलेवेंस, इस पर चर्चा करना, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखाया है. ये बात हम गौरव के साथ कह सकते हैं. और हम आज जो रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आपने कभी ये सुना था पहले रिपोर्ट कार्ड? लोग भूल जाते थे. और पॉलिटिकल पार्टी दावे के साथ, दम के साथ आकर के खड़ी हो रही है. एक के बाद एक स्पीकर्स आकर के आपके सामने बोलते चले जा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया. ये नहीं कह रहे हैं कि हमने समाज को कैसे बांटा, कैसे वोट लिए, कैसे इसको काटा, कैसे उसको काटा. ये नहीं कहते. कैसे डेवलप किया, कैसे किन चीजों को रखा. तो हम चाहते ये हैं कि अच्छे काम वालों को सपोर्ट होना चाहिए. अभी वो चर्चा कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों को उन्होंने रखा. ब्रिजेस के बारे में कहा, ओवर ब्रिजेस के बारे में कहा, अंडर पासिस के बारे में कहा, उन्होंने बाईपास के बारे में कहा. मैं तो तब से आता रहा हूँ गोवा, जब पंजिम से मैं फेरी में जाया करता था, गाड़ी भी चढ़ाया करता था, फिर गाड़ी दूसरी तरफ उतारा करता था और तब आगे जाया करता था. और शाम होने से पहले फेरी में फिर वापस आना पड़ता था, क्योंकि बाद में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन होता था. तो हमने वो भी देखा है. और मैं तो हमेशा कहता हूँ, सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है? When you remember the dark days, always the good days, broad daylight always looks better. एंड उसको आपको एंजॉय करना चाहिए. अंधेरे के अगर अंदाजा ना हो तो उजाले का मजा नहीं ले सकते. आज आपके पास हम 20 मिनट्स में यहाँ पहुँच रहे हैं, 40 मिनट्स में यहाँ पहुँच रहे हैं, 30 मिनट्स में वहाँ पहुँच रहे हैं. और जब जुआरी ब्रिज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद तो आपका जो कनेक्टिविटी है वो किस लेवल पे पहुँचेगा, आप उस बात को समझिए. हेल्थ की बात कीजिए. मुझे खुशी है कि आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर. मोदी जी ने स्पेशल ग्रांट दे करके आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दी. 7 सुपर स्पेशलिटीज हैव बीन क्रिएटेड इन गोवा मेडिकल कॉलेज, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, इन गोवा हॉस्पिटल. नाउ यू आर नॉट सपोज टू गो टू मुंबई. नाउ यू आर नॉट सपोज टू गो टू बैंगलोर. Now you're not going to supposed to go to any metropolitan city. It will be done here in Goa itself. ये फर्क आया है. उसी तरीके से आयुर्वेदा के दृष्टि से अगर आपके यहाँ एक मंत्री हम मिले हैं तो उसके साथ साथ ऑल इंडिया स्टैंडर्ड का आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट भी आपको मिल रहा है, यूनिवर्सिटी मिल रही है. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. हर एक दृष्टि से. अभी इन्होंने बताया आपके सामने IIT की बात की, NIT की बात की, 40% रिजर्वेशन की बात की, मनोहर पारिकर जी के गोल्डन गोवा के सपनों की बातचीत की. और फिर उसके साथ साथ क्राइम रेट में एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा. क्राइम डिटेक्शन इज नाउ 93%, टॉपिंग इन द होल कंट्री. ये आपकी स्थिति आकर के खड़ी हो गई. और क्राइम का रिड्यूस होना 101% हो गया है. तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले
मनोहर पारिक जी के नेतृत्व में और बाद में प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में एक बड़ी लीप ली है, एक बहुत हाइट ली है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, हम पीपल्स सजेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर सभी विधानसभा एरिया में जो किया है वो बताएंगे और जो चाहते हैं करना और आपका सजेशन लेना चाहते हैं उसको भी हम समावेश करेंगे। तो हम उसको भी जोड़ने वाले हैं, उसको भी हम लाने वाले हैं और कुल मिलाकर के हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की पार्टिसिपेशन करें, क्राउड सोर्सिंग करें, डिजिटल माध्यम से। अभी आपके सामने इसको हमने शुरुआत की है, डिजिटल माध्यम से भी आप अपना नाम बता सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं, उस सजेशन को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। गोवा का बहुत पोटेंशियल है, खनिज में भी है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी है और गोवा का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। टूरिज्म पोटेंशियल में रिलीजियस टूरिज्म और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो हर तरीके से हमारा प्रयास है कि हम उसको गोवा को एक नए हाइट पर ले जाएं और एक नई उछाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो। आप सबका सजेशन भी वांछित होगा और आप सबके सपोर्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, यही मुझे कहना है। मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से यही कह सकता हूँ कि ऑल द एंडेवर इज टू इवॉल्व द पीपल और उनको इन्वॉल्व करते हुए, उनकी बातों को इवॉल्व करते हुए एक नया रूप दिया जा सके। जो गोवा का विकास का सपना आपका है, वो अपना है, वो हमारा है, उसको आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। आप सब लोग इसमें योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your wonderful address. Definitely, we will reach out to every section, every Goan to collect his views and make it a participative government. आमची संकल्प पेटी आम्ही भायरच दवरल्या आणि तातूंत सायडीनच तुमकां बरोवपाक तातूंत घालपाक पेपरी आसा। सो कृपा करून सगळ्यां विनंती करता की ताणें आपापले विचार ह्या पेटीन, संकल्प पेटीन घालचे। हांव चड वेळ घेना। आमचो आनी एक आसा म्हणजे QR कोड, तोही स्कॅन करून तुम्ही डायरेक्ट वेबसायटीचेर वचून तुम्ही आपले सजेशन्स घालपाक शकता। जो आम्ही संकल्प रथ केला म्हणजे प्रत्येक